योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. बालरथ कर्मचारी आनी ड्रायव्हरांचो पगार वाडयात, पूण ताचेर भुरग्यांच्या सेफ्टीचो भार आसता हेंवूय मतींत दवरात, मागले विजय सरदेसाय. डिलारान मांडलो विधानसभेत विशय. आझाद मैदानाचेर बालरथवाल्यांचें आंदोलन चालूच. विजेच्या वायरीचो शॉक लागून 4 गोरवांचे बळी. फर्मागुडी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडली घडणूक. सेगीत घसघसतलो पावस. आयएमडीचो 21 तारखेमेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट. प्रवास करतल्यांक जतनाय घेवपाची शिटकावणी. पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्टार ट्रक ड्रायव्हरा कडल्यान पुलीस घेतात चिरीमिरी. पेपरात गुटलेली चिरीमिरी घेवपाची चेकपोस्टा वयली परंपरा परत एकदा एक्सपोज. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. हमारे पास सभी पेपर है, लेकिन ये लोग हमसे हमेशा पैसे लेते हैं. आठवड्यात 3 खेपे येतात. दर खेपे पोलिसांक 50 रुपये दिवचे पडटात. पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्टावयली ट्रक ड्रायव्हरांची ही कबुली. 20, 50, 100 रुपयांची चिरीमिरी घेवपाची पत्रादेवी चेकपोस्टावयली परंपरा परत एकदा एक्सपोज जाली. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. 10 रुपये 20 रुपये हे कोणाक व्हरून दिता ते ऑफिसर सांगता आमी कोणाचे घेयना पयशे. पण ते आतां पयशे आमी जेंचे आमचो एक रिपोर्टर थंय बसयलो आनी एकट्यान पेपर हाडून दिले आनी पयशे हाडून दिले. आमी पळयता जाल्यार भितर पयशे आसलेले पेपरांनी. अशें करून आमी तांकां एक्सपोज केल्लेले आसा. पत्रकारांनी आपल्या मदल्या एकल्याक थंय बसयलो. त्या उपरांत हो चिरीमिरी घेवपाचो प्रकार उक्ताडार येयलो. पळयात. आज एज 50 रुपये छुट्टा नहीं म्हणून 100 दिया. किसको दिया? इधर देना पड़ता है ना, देना पड़ता है. हर टाइम में देता है ना. का महीने में कितने बार आते हैं? दो तीन बार आता है. तो 50-50 रुपये देता है. और किधर से आया? हाँ. और अभी अभी किधर जा रहे तू? पुणे जा रहे हैं. उसका नाम कैसा? राजेंद्र. ये लो. ओ साहब के पास दो. हाँ साहब लेते हैं. साहब लेता है. ठीक है ना, गाड़ी किधर है? इसके आगे गाड़ी इधर लगाया, इधर लगाया गाड़ी दिखा. जाओ. 100 क्यों दे रहा था? 100 रुपये क्यों दे रहा था? 100 रुपये क्यों दे रहा था? हाँ नहीं 100 रुपये क्यों दे रहा था? 100 रुपये क्यों दिया रे? नहीं बात नहीं है. हम आपको तकलीफ नहीं दे रहा है. 100 रुपये आपके चाय के लिए आपको रास्ते पे चलेगा ना. ये वो लोग क्यों देते? तुम्हारे पास पेपर तो सही है ना, पैसा क्यों देते आप लोग? आपका बच्चा है ना घर पे, वो उनको देना ना पैसा. ये लोग क्यों देते हैं पैसा आप लोग? हमेशा मांग के लेते हैं ना. कितना? 100 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये लेते हैं हमेशा. हम महीने के 2-3-4 बार आते हैं. पैसा नहीं देना तो कल से हम लोग नंबर लगाएंगे उधर. कोई पैसा मांगा ना तो हम लोगों को बता देना. खाली आप पेपर अपना गाड़ी का अच्छा रखो. सही है ना, पेपर सही है ना. पेपर सही है, लेकिन ये पर हमेशा लेता है हमारे से. हमेशा लेता है. नहीं देना ऐसा. आपका पैसा ना, आपका ये इसका पैसा, पसीने का पैसा है ना, उन लोगों को नहीं देना. या चेकपोस्टा वयल्यान कितल्योश्योच गाडयो येता वयतात. पुलिसांनी हात केल्या लेगीत कांय जाण थांबनात, खास करून काळ्या विंडोवाल्यो गाडयो. पुलिसांक पत्रकारांनी ते विशीं विचारलें बी. पळयात त्या अधिकाऱ्यांची बॉडी लँग्वेज आनी जापो. पळाली ती सामकी चपलली आसली, काळे हारशे. ती आता खंय फुडें बी गाडी धरतले तातूंत भरपूर सोरो आसा अशें कळ्ळें. कित्याक तो रवांक ना. काय खंयच्या तेचेर काय परिस्थितीत action गेला तो जातली? तुमकां खबर आहा न्हय. तुमचो स्टाफाक तो मारून वयतो लागलो. तुमचे सुरक्षा बी काय ना, पुलीस हय सुद्धा ना. कित्याक तेचेर काय करतले तुमी? एक्शन काय घेतले आता? ती गाडी पळाली तेचेर. नंबर नोट केला तुम्ही? ना करूंक. सीसीटीव्ही कॅमेरे चलता तुमचे काय? लागूच ना. हाँ भितर आहा ते. ती आता गाडी गेला ती
ती मेळटली. ती गाडी CCTV खंय हा? मेळटली तुमकां CCTVचेर मागीर तुमी ते जर गेली गाडी जाल्यार तेजेर तुमी सोमते चेक कित्याक करूंक ना आता गाडी केन्ना गेली करतले? पळय ताका मारून गेली वयतले बरे. आली तुमच्या एका स्टाफाक. तुमच्या स्टाफाक मारून वयतली आसलेली बरें आनी आसान तुमी केन्ना पळयतले फाल्यां पळयतले तेजेर काय जातले ऍक्शन जातली त्या गाडयेचेर पळालो तो गाडी काळ्या हारशाची पळयता आता ते. पळयता आता जाल्यार 15 मिनटां जाले. मागीर पूण आनीक एक दयनीय गजाल पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हटल्यार खऱ्यांनीच ह्या चॅकपोस्टा वयल्या पुलिसांक वाहन चालक किकोत करतात पळयात कशें ते. चल 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 ये गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. बालरथ कर्मचारी संघटनेचो विशय अधिवेशनात आयलो. ड्रायव्हरांचेर साबार जबाबदाऱ्यो आसतात. भुरग्यांची सेफ्टी पासून ते ताका सांबाळपा मेरेन म्हत्वाच्यो जबाबदाऱ्यो आशिल्ल्यान पगारवाडी बरोबर ह्या तासांचोय विचार जावचो, विजय सरदेसायान सांगले. डिलायलान विशय काडिल्लो. आझाद मैदानाचेर बालरथवाल्यांचें आंदोलन चालूच आसा. Salaries of the driver and the conductor has to be increased to 20,000 and 13 to 14,000 respectively. 12,000 कितें जाता सर? म्हागाय खंय पावला? टोमॅटो 103 रुपया पावल्यात. सो ह्या 12,000 तुम्ही रिवायज करता म्हणटाले पूण एश्युरन्स दियात सर आमकां हावजान की खरेंच कळ्ळें न्ही? ना आणि सेकंडली न्ही स्पीकर सर एक सांगता, एक तुम्ही न्ही 2011 एक नोटींग काडलेले आसा, थंय तुम्ही कितें सांगलेले आसा की जो ड्रायव्हराक अपॉइंट करता, सीएम सरान म्हटला की तो मॅनेजमेंट डिसाइड करतली कंटिन्यू करचो काय ना तो. सो एक नोटींग काडात. 2011 एक नोटींग काडलेले म्हजे कडेन आसा की मॅनेजमेंटाक सगळी पावर दिला, तशें करूं नाकात कित्याक तो बाबडो दुसऱ्या वर्सा आपल्याक त्या स्कुलान जॉब मेळटलो काय रावतलो. सो हे एक कन्सर्न घेवपाचें. ते माझे मत असा की जी सॅलरी आता क्लिनर आणि ड्रायव्हराक मेळटा ती थोडीशी रिवायज बरी जावची आणि जशें आमचे ऑनरेबल मेंबरान सांगलां तशी ती 20,000 पर्यंत येयली जाल्यार तांकां सॅटिस्फॅक्शन मेळटलें. स्पीकर सर, हो इश्यू जो काडला हो म्हत्वाचो आनी खूब जाण ड्रायव्हराचे वतीन उलयल्या. हांव आतां एक पेरंटाचे वतीन उलयतां. पेरंट जेन्ना आपले भुरगें ते ड्रायव्हराच्या हातान दिता आनी तो बसीन व्हरता तेन्ना यू ट्रस्ट युअर चायल्ड सेफ्टी विथ द ड्रायव्हर. बिकॉज सर तांकां एक म्हणल्यार स्टुडंट सेफ्टीचो इश्यू आहा ड्रायव्हराचेर, ताका स्टुडंटाचो बिहेवियरूय मॅनेज करचो पडटा. तिसरो म्हणल्यार ताका नॅविगेशनल चॅलेंज आहा. स्किल्ड जॉब तो ड्रायव्हर म्हणटा अनस्किल्ड जॉब न्ही, पिवनाचो जॉब न्ही तो. इट इज ही हॅज टू लर्न टू ड्रायव्ह. ताजे फुडें म्हणल्यार ताका सकाळीं फुडें येवन लेट आफ्टरनून आवर्स मेरेन काम करचें पडटा. म्हाका एक समजना स्पीकर सर की 10 म्हयन्याची सॅलरी वर्साक आसा 12 म्हयने, हें कितें चल्लां? वी आर इन द 21st सेंचुरी. 12 म्हयने काम करता, 12 म्हयने ताका सॅलरी दिवंकूच जाय. दॅट इज रायट. जे आयज तेंची फॅमिली आसा ते आयज थंय पोटाक लावन काम करता. तुम्ही चितूंक शकता आसतले की बाबा इतली ते आतां काम करता 8-8 म्हयने 6-6 म्हयने. म्हाका पासून कितले जाणांनी रिक्वेस्ट केली, तो अमाऊंट आसा तो अमाऊंट तेंच्या अकाउंटान येना. अमाऊंट स्पीकर सर क्लियर जावपाक जाय. स्पीकर सर इव्हेंट्सांक कितलेच पयशे मोडटा, इव्हेंट्सांक कितलेच पयशे मोडटा, मात हे 17 करोड स्पीकर सर फायनान्स डिपार्टमेंट 17 करोड कित्याक दिवंक शकना? ये बालरथ जे ड्रायव्हर्स आहे ते ऑल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. स्पीकर सर 9,000 ड्रायव्हरां वाडोवपा जाय, 9,000 अटेंडंटाक वाडोवपा जाय. 18,000 आहा, 422 ड्रायव्हर आहा, 422 अटेंडंट आहा. 1,51,92,000 एक्स्ट्रा वाडोवपाची गरज आहा. म्हाका सद्या हे 500 रुपया आनी 1,000 वाडोवन कांयच फायदो ना स्पीकर सर. डिमांड इज व्हेरी स्पेसिफीक. 1,51,92,000 has to be increased, which is 18,000 multiplied by 844. This is the demand with assurance दिवपा जाय. आणि ती एश्युरन्स एश्युरन्स कमिटी बरें वचोन झगडपाक येवपा नाका. एश्युरन्स दिवन ती ग्रांट जावपा जाय. कमिटी बरें आमकां वचपा नाका मागीर ताका. फ्रांसिस्को सार्दिनान पत्रकार परिशद घेवन बालरथ कर्मचाऱ्यांचो विशय मांडलो. आयकात. बालरथ एम्प्लॉईज ते स्ट्रायकीची घ्या. They are also working.
कोण तरी फुल टाइम कामाक जातो बांगला चलोवपा रावपानी सो तांची पे इल्ली वाडोवया. आयज म्हारगाय खंय पावती पळोवया आनी कोण रिस्पॉन्सिबल बीजेपी सरकार सगळ्याचे टॅक्स घालून सगळे वाडयलोले आसा तेन्ना तांगेले इतले पयशे वाडोवयात आनी त्याच बरोबर हे 2 म्हयने इसको मोदाय तेन्नाय ताका कितें पेमेंट दिला. गोवा 365 टीम. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फर्मागुडी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालया लागसार 4 गोरवां चरतना 33 kV विजेची लायनीची वायर तुटिल्ल्यान बळी गेलो. आज फर्मागुडी हांगा एक असो इन्सिडंट घडलो की 33 kV जी लायन आसा ती फोंडेच्या कुडे वता तिचो एक वायर तुटून पडलो जंपराचेर आनी सकल स्टॉक आयली आनी थंय एक अशें घडलें की 4 गोरवां थंय चरतालीं ती 4य गोरवां थंय मरून पडली. हांगा खरें म्हटल्यार हांगा अशें जाता की हांगा जी थोडी भुरगीं आसा ती हांगा जे येतात आनी आमकां दिसता हांगा थोड्यो बाटलीसून पडिल्ले आसात म्हणजे लोक हांगा येतात जर हांगा कोण लोक आयिल्लो जाल्यार कितें जातालें कोण भुरगीं कोण आयिल्लीं जाल्यार कितें जाता आशिल्लें कोणाक खबर ना. पण हो इन्सिडंट हे टायमार जावनूच काय जालो ना जाल्यार इवनिंग टायम जाल्लो जाल्यार हांगा कितें इन्सिडंट जावपाक शकतालो कित्याक चारूच गोरवां सुद्दां हें जाल्यार तें खूब वायट घटना एक्चुली गोरवां मरप म्हटल्यार आनी हाजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय. It looks electrocuted animals are made. They are electrocuted. We got a call from a substation, our EHP substation, that meter was tripped. And after that trip, we also got a call from a nearby passing, and the cows are running. So we tracked that, and we have followed. We have patrolled our line. We found that there was this site where this cows were laid down. So we have just informed the police regarding the incident. What was the incident? Incident, the line was tripped on this. Then the fault was recorded on that substation on this 33 kV ST line. And accordingly, we have this patrol and we have tracked the fault and we have cleared it now. Why did it fall down? Yeah, might be. Yeah, see what happened. There was a conductor was on the insulator. That was it came down. The conductor from the insulator came down and it came in contact with the pole. It was not pole, huh? It was on pole. And nearby there was some cows were there. So and these cows were there. So might be they were affected with this power. So current flow on the ground. Yeah, so that has to be that doctor has to certify it whether it is electrocuted or something. But he found that there was a cows were there, and we have already informed the police, and they have made a. कितें जालें? हांव नितीन प्रभुगांवकर वेलंगेचो घरचो गोठो हांगासरूच आसा. सकाळीं आमच्या वासरांक सोडलेली ती अचानक 33 kVची लायन वायर तुटली आनी जंपराचेर पडली सकयल खाल एंगलाचेर तुटून डायरेक्ट शॉक सकयल लागून 4 वासरां मेली. चरपा आयिल्ले चरपाक सोडली ताक मेली. तरी एक बरें जालें त्या टायमार मनीस तेंपान पावलो ना कोण ते सो वयतले आनी ती एक मोठी हानी जावपाची वाचली. आनी ही लायन आसा तेजेर सरकारान कितें तरी नियोजन करून एक जर ती जमनीच्यान काडची ना जाल्यार आनी पावसा पयलीं वाऱ्याचे हेजे सगळे कितें आसा म्हणटा ते फॉल्ट खंय खंय कितें आसा ते काडून तेजें वेवस्थीत तेजें नियोजन करपाक जाय. ही 33 kV 33 kV खंय गेली ती? एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. आनी हांगा कोडे आसा भुरगे खेळपाक येता सगळें येता म्हणून जर मनीस आसता जाल्यार कितें जावपाचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नांव सोनूबाय पूण हातांत पितळेचो वाळो ना अशी आदल्या तेंपा वयली ओपार आसा.
गोंयच्या भौतेक तियात्र नाटक थिएटरांक ती लागू पडटा. मडगांवच्या रवींद्र भवनांतूय कांय उणाव आसात. तियात्रास्टांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ती उलोवन दाखयली. त्या उपरांत नव्या अध्यक्षान ताच्या बरोबर बसका घेवन उणीव जाग्यार घालपाचें उतर दिलें. गोंय कलाकारांची खणबीण अशें म्हणत आमचे फुडारी मेळत ते कला माचये वयल्यान भाशण ठोकतात. पूण तियात्र नाटक थिएटरांचे स्टेटस कितें आसा तो एक तर थिएटरांनी परफॉर्मन्स करपी कलाकारांक आनी टॅक्निशियनांक खबर आसता. अर्थातच पळोवप्यांचेरय ताचो परिणाम जाता. मडगांवच्या रवींद्र भवनाची PA सिस्टम, AC, पार्किंग अशा विशयांचेर नवो अध्यक्ष राजेंद्र तलका बरोबर कांय आघाडीच्या तियात्रिस्टांनी चर्चा केली. आयज मिटींग एकदम बरी जाला आनी पयले फावटी आमकां रवींद्र भवन चेअरमॅनान सगळे आपयन मिटींग घेयल्या आनी सगळें कितें जालें तें कन्स्ट्रक्टीव जालां. तेगले जायते प्लॅन्स कितें आहाय रवींद्र भवना पळय कितें करून आनी सुदारप जावपा जाय हें तेणें आमकां एक्सप्लेन केलां. आनी आमचें कितें आहा तें स्टेजीचें बा तें आमकां आमचे कितें पॉयंट्स आहाय ते सांगलें आनी वी आर हॅपी. तेणें आमकां कितें सांगिल्लें तें प्रमाणे आनी आमकां तेजे विश्वास आसा की तो फूड सगळें बरी भाजी करतलो आनी रवींद्र भवन बरी भाजी चलता म्हणून. ना आमच्या कन्सेशन वयर आमकां सद्या कांयच ना. आमगे सगळें आहा तें आतां पयस रवींद्र भवन चलपाचें. ताणें सगळ्या तियात्रिस्तांक आपयल्ले आनी आयज मिटींग जाली. आनीक दीस इज फर्स्ट टायम रवींद्र भवनान सगळ्या तियात्रिस्तांक एक मिटींग आपयली आनी आमकां बरें दिसलें. वी आर हॅपी. आनीक तालक एज एन आर्टिस्ट तो ह्या फिल्डान जायतीं वर्सां जालीं आसा. नाटकी बी सगळें आनीक तो जाणा की एका कलाकाराची अडचण कितें आनी आमचे कितें अडचणी आसात ते आमी तांकां सांगले. आनीक ताणें सगळें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण रेक्टिफाय करता. लायट्साचे, टॉयलेट्साचे, कर्टन, सावंड सगळें. सो आयची मिटींग व्हेरी फ्रुटफूल जाली. सो वी आर हॅपी. सगळे ग्रेव्हन्सेस कितें आसले पळय ते आमचे इंटरनल तेका आमी सगळे घालता तेणे नोट करून घेतले. सगळे बरोवन घेतले तेंच्यांनी. मडगांवच्या रवींद्र भवनाक नवो चेअरमॅन मेळ्ळा, राजेंद्र तालक. तियात्रिस्टांची खंत ताजे मेरेन पावयल्या उपरांत ताणेंच ही बसका आपयल्ली. आयकात ताणें दिल्लें उतर. आमी आपयल्लें सगळ्यांक कळ्ळें की सी ही स्टेज जी आसा ही सगळी कलाकारांची स्टेज. रवींद्र भवन इज मेंट फॉर ऑल द परफॉर्मन्स. सगळे कोंकणी नाटकां, मराठी नाटकां, तियात्र, प्रोग्राम करपी, डान्स अकॅडमी आनी कोण सगळ्यां खातीर आसा. ओके. सो आयडिया वॉज दॅट टू अंडरस्टँड द डिफिकल्टीज वॉट दे फेस. सी बीइंग एन आर्टिस्ट आय ऑल्सो फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी. केन्ना केन्ना वता म्हाका डिफिकल्टीज जाता. ह्यो तांचे कडल्यानूय आमकां खबर आशिल्ल्यो पूण तांचे कडल्यानूय आयल्यो. सगळें कितें आसा सी 90% 10% लॅकिंग बरें आसता खंय तरी. ते प्रत्येकदां करता आसतना लक्षांत येता. सो एवरीबडी वॉज हॅपी. मिटींग आपयली म्हणून तुमी मेळ्यात आसतना तांकां सगळ्यांक. आनी वॉट एवर सजेशन दे डेड जें आतांच्या आतांच फायनल करपा जाता तें आमी आतांच फायनल केलें. आनी जें करपा जाय आमी तांचे कडेन थोडो टायम आसला. एक थोडे 15 दिसान जातले, थोडे टेंडर जावन जातले. कळ्ळें. आतां तांच्यो बाकीच्यो गोश्टी आशिल्ल्यो बारीक बारीक म्हणजे सावंड आयकूं येना, भायर पार्किंग इश्यू आसा, 2 तियात्रां मदले टायमींग क्लेश आसा. ह्यो सगळ्यो तांच्यो सॉर्ट आउट केल्या आनी दे ऑल्सो कॉपरेटींग विथ अस फुल्ली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आनी संगीता ओली. स्पोर्टिंग क्लब ऑफ दवर्ली पंगडान युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो कोलवा पंगडाक 5-0 गोलांनी हारयलो. टाय ब्रेकरात दवर्ली पंगडान जैत जोडून 32वे सुपर सॉकर सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. बाणावलीच्या दांडो खेळामळार सर्त रंगली. जुआवो फ्रांसीस फर्नांडिसाच्या यादीन दांडो कोलवाच्या युनायटेड बॉयजान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दवर्लीन कोलवाच्या डिफेन्साचेर दबाव हाडलो आनी 17व्या मिनटार स्ट्रायकर आग्नेलो कोलासून गोल केलो. स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली पंगडान 5-3 अशें जैत जोडले. पळयात काय रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. राज्यात व्हडलो पावस येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान IMDन 21 तारीख मेरेन राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या कांय दिसांकूय दाट पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक धोकादायक परिस्थिती निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. पळयात. दक्षिण आनी उत्तर गोंयच्या चडशा वाठारांनी मंगळारा व्हडलो पावस झडलो. बुधवाराय दडकांच्या पावसाची शक्यताय आसा. पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचोय सांगात मेळटलो. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. तापमान 20 डिग्रीच्या लागसार पावला आनी बुधवाराय ते तशें सुरू येता. बुधवारा चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 19, 20, 21 वेर घोग्यांनी पावस. 21 तारखे मेरेन ऑरेंज अलर्ट. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 21 तारखे मेरेन अशांत दर्याची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.